गोयचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री आणि आत्ता जे आमचे ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर माझ्या कॅबिनेटात आशिल्ले त्यांचं रात्री 12:30 ते 1:45 सुमार त्यांचं देहांत जालो. गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता. त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभूं. तांचे योगदान पुराय त्यांच्या राजकीय जिवनांतले नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार वेगवेगळ्या पदाचेर तेंच्यांनी काम केलां. हें योगदान खूब व्हडलें योगदान आसा. तेंच्यांनी गोंयांतल्या सामान्य लोकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर कूळ मुळकार हो तेंचें पेटंट आशिल्लो. तसो आयजूय विधानसभेत जर कूळ मुळकाराच्या विशयी कसलोय विशय आयलो जाल्यार उठून ते सदांच उबे रावताले. बारीक मनशा खातीर झगडप ओके हें तेंचें काम आशिल्लें. ज्या त्यांच्या पुराय मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात, मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळात ज्या खात्यात त्यांनी काम केलं थंयसर तेंच्यांनी आपलो ठसो उमटयला. विशेष कामगिरी तेंच्यांनी आपल्या फोंड्या महालात तेंचें काम हे वेगवेगळे कडेन आमकां दिसून येता. मागीर ते इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत आसतले किंवा बाकी हाज्या बाबतीत आसतले. सरकारांतल्या वतींतल्यान आमी तांकां स्टेट गार्ड ऑफ ऑनर आणि पुराय तांचो फिनरल हो स्टेट ऑनरांतल्यान करतले. आयच्या दिसा ही पुराय प्रशासनांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक सरकारी डिपार्टमेंटाक आमी हॉलिडे डिक्लेअर केल्या.